बेस वो भावार्थ. व्हडल्यान तुलो व्हडलो ओत्मीक कायदो पवित्र पुस्तकां जावन आसा भावार्थ. भावार्थ आमकां जावो देव दिसची पडना. देव तो दिसची पडटालो आमकां भावार्थ गरज ना देवाचेर. तुका तो हांवें ग्रेस करपाचो. हांवें तुगेलो भावार्थ चेंज करपाचो. म्हाका जाय तुका पेकोवणी मेळोली. हांवें तुगेलो भावार्थ चेंज करूंक जावो. म्हाका जाय तूं बेसांवान बोल्लो. हांवें कितें करपाचें तुगे भावार्थ चेंज करूंक जाय. तुगे चिंतपाची स्टायल चेंज करूंक जाय. जेनेसीस 18:18 काळी कोणाची देवान अब्राहमा ब्लेस केली तुलो आनी ताका सांगलें तुजी उदेशी राष्ट्रां बेसांवान बोत्तोली. आतां आमकां जायत पाट दिसता अब्राहम बरो मनीस आसतलो. बरी बरी त्यान काम केलें जातली संवसारांत. देवा गेली तेका लागून देवान तेका ब्लेस केलो. इतू बेसान बोलो आनी तेका सांगलें तुजी उदेशी राष्ट्रां ब्लेस जातली. तुजी उदेशी तो राष्ट्रां ब्लेस जातली. 100% तूं चड बेसांवान बोल्ला. कित्याक कित्याक बरो मनीस म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता बरो मनीस न्हू तो. जेन्ना तो इजिप्त गांवांत गेलो तिगे बायल बरी दिसताली. ते राजा कितें कोताले कोण एक बायल बरी दिसल म्हणटो ते कडेन आपूण काजार जाताले आनी तेंगे गोवान जीत माताले. सो त्यान कितें सांगलें साराकू तेगे बायले चोय ते राजा निचाल म्हणटो तूं मुगे बायल का म्हण आपल्यागे बायल म्हणाका आपल्यागे भयण म्हणी. केसो ओडशीक मनीस देवान तेका बेसान बोलो आनी तेका सांग तुजी तेची राष्ट्रां बेसान बोतोली. जेनेसीस 12:13 सांगता क्लियरली. जेनेसीस 22 आनी एक पाटी जेन्ना तो गेरार गांवांत गेलो थिंकिंग अभिमेलेक आहलो. तेणें सांगिल्लें तेगेले बायलेक चोय आपल्यागे गोमू सांग नाका आपल्यागे गोमू सांग तो म्हाका जीत मारतलो. ते राजान तुका मातशें मजा मारलें नो प्रॉब्लम एटलीस्ट आमकां जायत गिरायस्काय पळय एन्जॉय करूं मेळटली. केसो दोर दिरो ओडशीक मनीस देवान तेका ब्लेस केलो आनी ते तेची राष्ट्रां ब्लेस केली. कित्याक जेनेसीस 22:2 सांगता देवान तेका सांगिल्लें ओ तुका हांवें आपुरबायचो पूत दिला तो आयजाक तेजी सॅक्रिफायस कर म्हाका हांव जाणा तूं हे पुता चड मोग कोत्ता. म्हळ्यार तेका वर ते दोंगरार 12 वर्सां इनोसेंट भुरगो मार तेका जितो तेगे रोगत वारय आनी तेगे रोगता उदेशी मुगे सॅक्रिफायस जातली. हांव खुशाल जातलो. पवित्र पुस्तक सांगता दुसऱ्या दिसा जाप कोणाचो भुरग्या वयलो सॅक्रिफायस करूंक आनी पवित्र पुस्तक सांगता देवान तेका आडायलो. तेगे भुरगे तेका पोत दिलो आनी ताणें सांगिल्लें तूं तुगे मोगा पुताक सॅक्रिफायस करूंक तयार आहलो म्हूण. कित्याक तो तयार आहलो सॅक्रिफायस करूंक कित्याक तेगेलो भावार देवाचेर. देवान म्हणलें हांव तुका ब्लेस कोता तुजी देशी राष्ट्रां बेसावन बोतोली. तूं बरो मनीस हांव तुका ब्लेस कोता. कित्याक तूं जायत मागणी कोता. हांव तुका ब्लेस कोता कित्याक हांवें चोयलां तूं जायत त्रासां पडला आनी हांव तूं चुरचूर कोता तेका लागून हांव ब्लेस कोता. ना देव तुगे बेस चोयना तुगे सिट्युएशन चोयना तूं कितू त्रास आहा तें चोयना केसो प्रॉब्लम आहा तें चोयना. देव तुगे भावार चोयता. देव चोयता तूं भावार्था कोरनी कोता हो कोना. नॉट बिकॉज ऑफ युअर सिट्युएशन बट बिकॉज ऑफ युअर फेथ. देवा हांव कितू त्रासां पडा तुका दिसची पडना हय दिसची पडटा भावार्था कोरनी दाखय. जेनेसीस 22:16 बायबल सांगता तुवें तुगे पुताक सॅक्रिफायस करूं वयल म्हूण आनी भार दाखयलो मुजे कितू विश्वास आसा तो तेका लागून राष्ट्रां तुज्यो देशी ब्लेस जातली. पावरफुल मिलाग्रे जाय भावार्था कोरनी दाखय. एक आर जालो मनीस तेमी जेजू बोलायलो सगली बीड आहलो सगळे वाटेन. तेम कितें केलें घरा वयर गेले नॉड काडले आनी त्या मनशा देंवयलो जेजू बोलेक आनी जेजून त्या मनशा पेकोवणी दिली. कित्याक कित्याक जेजून सांगिल्लें तांकां ते मनीस कितू वर्स त्रास कोता तेगे फॅमिली कितू त्रास तेका लागून हांव तुका पेकयता अशें म्हळें. जेजून म्हळें हांव जाणा तुमी जायतीं वर्सां मागणी करतालीं तेका लागून हांव तुका बेसावन भोता. जेजून सांगिल्लें तूं बरें मनीस तेका लागून हांव तुका बेसावन भोता. पवित्र पुस्तक सांगता ना जेजून तेंगेलो भावार्थ पळयलो. आर्गां जेजू क्लियरली जाण जाव देव तुगे बेसा प्रमाण बेसावान बोना. देव तुगे भावार्थ चोयता आनी बेसावन भोता. तुगे सिट्युएशन तूं बसोन रोड जायत
देव तें चोयना. तूं बेजार जाल जायत. तुवें सांगितलं तर हांव सुसायड करतलो, म्हाका बेसां मेळना जाल्यार तूं कितें म्हूण. देव तुगेलें कंप्लेन चोयना. देव तुगेली झांकोत तें चोयना. देव तूं कितू त्रासा पडटा चोयना. देव चोयना तूं बरो मनीस म्हूण आनी संवसारांत बरोबर काम करता म्हूण. देव तुगे भावार्था कोरनी चोयता. तूं बेश्टो पेकोवणी सोदता, तूं जेजू नाका क्लियरली कोटा. एक सोटपोटी जेजू बोले येयलो. ऑनबार तो रोमकार जीव देखून कोराना भितर मनीस न्हू ऑनबार ती त्यामुळे दोनिया रोमकार जेजू दोनी मोठा की तूं भावार्थ चोय. हांव अधिकारा मनीस सोल्दाद यो म्हणायचंय वोस म्हणायचंय ते भाशेन तूंय अधिकार आहा देंवचराचेर. दुयेंस म्हणायचें तुकाय अधिकार आहा. तुवें ते दुयेंस भायर वच म्हण तें वयतलें थिंग येवपा देखून गरज ना. जेजून म्हळें तूं बरो मनीस तेका लागोन हांव तुगे चाकरा पेकोवणी दिता अशें म्हणलें तेणें. तूं कोणा वायट कोना तेका लागोन तूं पेकोवणी दिता अशें म्हळें. तें तुगे सर्वंट कितू त्रास काडटा आनी तेका लागोन तुमकांय त्रास आनी तेगे फॅमिली त्रास गरीब फॅमिली जेता आसूं तेका लागोन म्हाका भोंग दिसता तेका बेसान वता ओ तेका पेकोवणी दिता अशें म्हळें जेजून. जेजून म्हळें क्लियरली केदो व्हर तो भावार्थ तुका आहा मुजेर. आर्गा जेजूक जेजू चोयता तुमकां भावार्थ चोयता. तुका भावार्थ तेजेर तो पावरफुल देव मिलाग्रेचो लॉजा बनो केन्ना तो फेल जायना. सोगले पण मिलाग्रे दिताच. आर्गा जेजूक तुवें बसून रडल्या कितें जाता. ती भावार्था कोरनी. तूं बेजार जाल म्हणटो भावार्था कोरनी. तूं संवसारांत बरोबर काम केलें ती भावार्था कोरनी न्हू. तुका तो जेजूचे भावार्था तुगे भावार्था खंय. आर्गा जेजूक म्हूण तुगे सिट्युएशन वर्स जाता. Thank you, Jesus. The दुयेंस वाडता. Thank you, Jesus. The financial problem आनी वाडटा. Thank you, Jesus. आर्गा जेजूक हालेलुया. देव तुगे बेस चोयना. देव तुगे भावार्थ चोयता. दोग तीग जाणां पुसां. God is not looking at your situation. God is looking at your faith in Him. Matthew 8:10. आता भावार्थ म्हळ्यार कितें सिंपल. देव सोत मानता ते तूं सोत मान. देव सोत मानना तूं सोत मान नाका. कितको कळटा तुका देव कितें सांगता तें पवित्र पुस्तक बरोवन दवरला. आतां तूं म्हणटलो इतू सिंपल जाल्यार तेच जाल्यार लोकांक कित्याक कळना हें सगळें. लोक कित्याक मानून कितें कित्याक भावार्था एक गूण आहा आनी तो गूण जावन आसा धांपलोलें देर. Romans 10:17 faith comes from hearing and hearing the word of God. दोन पाठ बोला. आयकॉन 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 तुज भितर एक भावार्थ जाता आनी तो भावार्थ जातकच तें देर धांपता. भावार्थ गुण तो एक पाट भार जालो तो दुसरो भावार्थ भितर येवपा दिना. तेका लागोन देवागे उतर आयकपा जाय. केसो तुका करेक्ट भावार्थ क्रिस्ताचो निरोप कानार पडपा जाय. पत्तो पत्तो जेन्ना तुगे क्रिस्ता निरोप पडा फार दुसऱ्या भावार्थाच्या भायर वयताय. जेजू मिलाग्रेचो देव जेजू मिलाग्रेचो देव जेजू मिला पत पत आयकलें तूं कोण अरे जेजू मिलाग्रे देव म्हाका सोला आनी कोण मिलाग्रे जेजू खुरपेचो देव तेण खुरपा तयार केला हुजा तेण खुरपा तयार केला तेण केल्या हो भावार्थ वयता. जेजू कूड गांवांनी बोलले मुगे कूड पेकोक जेजूच्या गायांनी हांव पेकता आनी दुसऱ्या हाटून हांव पेकना ना तूं पेकना. जेजूगे रोग मुगे पातका जेजूगे रोग मुगे पातकां बक्षिता. बरी देवस्पण केल्या पातक वचना. रान बायलां अनाथ भुरग्यां चोयल्या पातक वचना. सोसायटी बरें काम केलें पातक ना जेजूगे रोग. सो जेन्ना तूं हें आयकता फाल्स भावार्थ भायर वयताय. करेक्ट भावार्थ तुगे भितर स्थापता. रोमन्स 10:17 दोन पाठ बरयला तुका दाखोवपा. आयकॉन 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 1 वर्स 2 वर्स 3 वर्स 4 वर्स तुगे भायर कडक जाता. खंयचें दुयेंस भितर येयल्या हो भावार्थ कडक जाल आसतना तें दुयेंस शेवटान भायर पडलें. आनी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट तुवें मनांत दवरपाचो जेन्ना तूं म्हणटा म्हाका भावार्थ आहा तें जावन आसा तुगे भावार्थ तुका जाय तेसो मिलाग्री ओडिता. तुका तो धाकली मिलाग्री जायी मिडियम जायी ओ व्हडली जायी ती सगळें तुका आहा देवाको ना. देवागे पावर तूं सोबत हें भोंवता आनी फिरता आनी तुगे जिवितांत येवपा आशेता म्हळ्यार तुका आहा की तूं पावर भितर हाडपाचो. जेजू सांगता तुगे भावार्था परमणे जाय दी. तुगेली मिलाग्री तुका आयज जायी 10 दिसान जायी 1 वर्सान जायी ओ 10 वर्सान जायी तुका आहा देवाको ना. तुज्यान म्हणून जायना देव म्हाका मिलाग्री जाणा मागणें चोडय. तुज्यान म्हणून जायना देव म्हाका फास्टींग स्टार्ट कर.
मुगे मिलाग्री हात जाय म्हणाय तू कितू ग्रेस का जाय तुका देवाको कांयच ना. देवान ऑलरेडी तयार केले हुरसार आनी मुळे सोपाटले. तेच मतलब देवागे पदवी सगळी तुझ्या हाडी फिरता. तू कितू सोत मानता तितले तू ओडटा. आर्गां जेजू हालेलुया. आता भावार्थ केसो आसपा जाय तो चोया. मार्क 11:22 क्लियरली सांगता हॅव फेथ इन गॉड. येस मतलब जेन्ना देव सांगता भावार्थ तुगेलो देवाचेर तो म्हणटा तुगे भावार्थ मनशाचेर आनी कोणाचेर दवरूं जायना. एकू देव आहा एक्झोडस 21 आय एम द लॉर्ड युअर गॉड. जेरेमिया 17:5 सांगता जेन्ना तू मनशाचे भार दवरता तुजे शिरा बेता. तुगे भावार्थ फकत देवाचेर तुगे भावार्थ हुंयच्या मनशाचेर तो कितलो पवित्र आसूं आनी किती वर्ती कामां केले ते देवाली म्हळ्यार तो मनीस केन्ना तुगे भावार्थ धर्माचेर आनी जम्याचेर दवरूं नाका. कित्याक ते सगळे मनीस अस्कोत. तुगेलो भावार्थ केन्ना जाग्याचेर दवरूं नाका मुर्तेचेर दवरूं नाका. जायत पाटी आम भावार्थ पवित्र पुस्तकाचे कोटेशन तेचे देखून दवरूं नाका. कितें प्रॉब्लेम जालें साम 91 हुया साम 91 बाय हार्ट बी कोण दवरला. कित्याक तुका दिसता साम 91 तुका साल्वार कोत्ता. पवित्र पुस्तक सांगता उतरां तुका साल्वार कोणाय तुका साल्वार कोता जीव जेजू क्रिस्त. तुगे भावा जीव या देवाचेर जीव देव नासता ती सगळी कोटेशन बेश्ट तुका ओंटाचेर उतरली. रीड दॅट लायन जॉन 5:39. तो म्हणटा तुमकां दिसता जिवीत आहा हे स्क्रिप्चर पवित्र पुस्तकां तो म्हणटा जिवीत पवित्र पुस्तकां ना ते पवित्र पुस्तक म्हाका बोटा जिवीत म्हजे भितर आहा. सेकंड पॉयंट जेन्ना तूं म्हणटा म्हाका भावार्थ आहा कित्याक भावार्था लागून देव तुका बेसान पळता आमी चोयलां तुगे बेसा लागून एक भावार्थ कोरणी जावन आसा आम आज सांगिल्ली ती भावार्थ फकत देवाचे. सेकंड जावन आसा एक भावार्थाची पावंडो 300 पाटी मायज बरयलां भावार्थ सोतमान भावार्थ सोतमान भावार्थ सोतमान. पवित्र पुस्तक जावन आसा पुस्तक मांदामेंताचो. मांदामेंत म्हळ्यार कितें देव तुका सांगता तूं ओग बरो राव आनी आयक आनी पाड. केसली भासा भासको नाका कित्याक सोर पळयता देव तुका सांगता तेची फायद्या न्हू तुजी फायद्या. आर्गां जेजू देंवचार देवा हात एकना केन्ना तिका मोना देखून कोणाच्यान देवा हात एक करूं जाता आनी जैत व्हरोन जाता. देंवचार तुका हात एक कोता. तेका लागून देव सगळें सांगता तुजी बऱ्याक. सो तूं आयक आनी पाड. लूक 1:37 देवान तो सांगला ऑल थिंग्स आर पॉसिबल. तूं कित्याक म्हणटलो हें दुयेंस मुगे कुडींत वचपाना म्हणून. तूं कित्याक म्हणटलो हांव गरीब उतो मुस्ता. देवान सांगला ऑल थिंग्स आर पॉसिबल. ऑल थिंग्स आर पॉसिबल. 10 व्हडलीं कारणां आसत तुका तुगे धंदो फिली जावपाना म्हूण बट देवान सांगला ऑल थिंग्स आर पॉसिबल. तूं सोतमान 10 कारणां आहाय व्हड व्हड दोतोरां व्हड व्हड हॉस्पिटलां पावून तेम सांगला हें दुयेंस वचना. तूं कितें सोत मानता. देवान सांगला दोतोर म्हणटले फुलीश तूं कितलो आम सांगताय न्हू हें कॅन्सर सगळें स्प्रेड जालें न्हू सगळे कुडी सांज्या पावले न्हू आतां कितको जातलें. देवान तुगे कूड रोचिला देवान ती 100 पाट रोचूं जाता आनी केसले पदवेच्यान तें आडावपा जायना. तूं कितें सोत मानता तें इम्पॉर्टंट. तूं सोत मानता हें दुयेंस भायर वयतलें वय केदो ना आंता. जॉन 11:33 चोय जेजू मेलो लाजरसा बले येयलो. मार्था आनी मेरी आनी सगळे जुदेव रोटाय. पवित्र पुस्तक सांगता जेजू रडलो आनी थिंगा सगळे लोक म्हणून लागले आवयस जेजू लाजरसा कितो मोग कोत्तालो तेका लागून रडलो. म्हळ्यार बायबल सांगता जॉन 11:33 जीसस ग्रोन्ड इन द स्पिरीट. ग्रोन्ड इन द स्पिरीट म्हळ्यार बेजार जालो. ओन बार ती पोंट्याक दिसची पडटा कोणा बार्थ ना जेजू मिलाग्रेचो देव म्हूण. आनी तो रडो लागलो
ते म्हणटा मोग कोत म्हणटा म्हळ्यार बायबल सांगता एक वर्ड पयली ही ग्रोन्ड इन द स्पिरीट सारको बेजार जालो झांको लागलो ग्रीक उतर ते एम्ब्री माओ माई आनी एक पाटी ते म्हणल्यार जेजून सांगलें हुंय हा त्या होणाक आयला आनी ते सगळे म्हणून व्हड व्हड मिलाग्री करता ते येईन ते मिलाग्री करून जिता आसतना बरो करपा न्हू बायबल सांगता जेजू अगेन ग्रोन्ड इन द स्पिरीट झांको लागलो एक भावार्थ ना म्हणजे एक होबो ना सोर पद्दत देव म्हूण ते सांगलें ओ हातोर हातो होंडा वयल काळ मारतान सांगलें जेजू ती कुडी गाणी माता जेजूके जाबाब चोय मारता तू काय सांगील ना तू देवाचेर विश्वास दवरता जाल्यार तू देवा गेली मोहिमा चोयतली म्हूण कितू वस मेलो हाय तुगेले कितू वस मन कुसले तुका ते खेळ ना तुगे लायफा पत्त येवपा ना कितू वस तुगे सोयताना खा बारकोन उडयले तुका जाय ते जीत जालोली मारता ती कोताय ते भाशेन कोत होंड एक पाट डांपल्या उक ती कोनाय जे सांगता हांव जीत कोता हातोर काड बायबल सांगता हातोर काडलो ऑन बावर ती पण खाण उडयत गेले तो एक फातोर जाल तुगे लायफा गोडये जायत गोडये ना जायत सगळे ते वळली हातोर काड भायर उडय पवित्र पुस्तक जेन्ना ते फातोर काडलो जेजून हुकूम घालो लाजरस भायर सोर आर्गा जेजू कित तुगे ओस मेलो ते काण उडय ऑन बार पण आनी हुकूम घाल ही कूड सुडसुडीत जाता जेजूच्या नांवान हांव ग्रेस जाता जेजूच्या नांवान म्हाका पेसा मेळटा जेजूच्या नांवान आर्गा जेजू तकले फातराचे भायर उडयत गेले ऑन बावरती पोणाचे यू कॅन रीड एट जॉन 11:39, 40, 41 देव तुगे बावार चोयता तुगे बेस चोयना दोग-तीग जाणां पुसांग तिसरें चोय आमी आनी केसो बावार तुज्यान करूं जाता सदां उगडा सोड बावार्ता कोर न्ही हाच कोर न्ही लाहलो बावार्थ ना तुज्यान म्हणून जाणा म्हाका बावार्थ हा जेजूचेर आनी तूं म्हणटा हांव कोर न्ही कोना जेम्स 2:26 सांगता जे भाशेक मनीस मेलो आहा आत्मो नासतना ते भाशेन बावार्थ मेलो आहा कोर न्ही नासतना कोर न्ही जायच कॉरस्पॉन्डिंग कोरनी तेसली कोरनी तू जेजूचे होरा मोगा जेजूचे बार्दा जेजूक आर्गां दितलो मॅथ्यू 8:2 कोडकार येयलो आनी जेजू सोरपडून लागलो तो आनी कोणा बोले गेलो ना तो जाणा जेजू तेका लागलो जेजू बोले सोरपडलो आनी हूंय वचोन सोरपडला मॅथ्यू 9:18 आनी एकलो जेजू बोले सोरपडलो मॅथ्यू 14:33 आनी एकलो जेजू बोले सोरपडलो मॅथ्यू 15:23 आनी एकलो जेजू बोले सोरपडलो दे वर्शिप जीसस तुक शुअर हा जेजू मिलाग्रेचो आनी जपाचो देव जेजू बोले सोरपट तुगे बार्दा कोरनी आर्गा जेजू प्रेशर सोयतान तुजे वाडयतलो थँक यू जीसस मुज भितर आतां चड बोवादीक देव म्हज्या बागाचो कोण म्हजेर आडे पळयता बार्दा कोरनी पयलीं तूं मॉर्निंग उठोन प्रेयर करता इवनिंग करतलो आतां तूं 12 o'clock वयता आनी प्रेयर करता डेर आमिता सगळें रांद बी जातकच तुगे बिजनस मातशें उण जाता थँक्यू जीसस आम लागरेचो देव ओ छापाचो देव मुज भितर पवित्र तुगे मंदीर ओ थँक्यू पवित्र तुमी भितर तेका लागून कोणा बिना मुज भितर आतां चड बोला सैतान हारलो जेजून मेल्याक जिवानी मरणा पयलीं मोडली थँक्यू जीसस करीत राव मागणें इट्स अ फायट एक म्हणल्यार सांग इट्स अ फायट तुक तो भावार्थ आहा की तूं मानना मेळटा तुज्यान पाडून जाता थिंगा भितर एक रुमान लागून जगडाय दोग जाण भाव एक शिमे लागून जगडाय दोग जाण शेजारी केसो भार तुका तर म्हाका कितें वायट म्हणलें तेका लागून इश्ट वयतलो केत ना तेका तोंडाचो पा केसो भार तूं जाणा देवाको सगळ्यो वस्त जाता तूं केसो भार घेवन भोंवता त्या घरांत काजार जायन तें घर एकदम वायट देवाचें तूं सगळें बरें करून तो घराबो कित्याक बरें करूं जायना तूं मागणें कर बाबा सर्गीच्या तोय घराबो फिली जाता तेंगे सगळे शिरमाय तेय तूं मोडटा कित्याक तूं सगळें पासत मेला त्या साबानाक ते तूं चाळयो करतलो कित्याक म्हणटा तुवें भाशेन कित्याक तुवें चाळयो करता तेच जांगतलो आनी तेजें सगळें बोट दाखयता आपूण बरो सारको पवित्र हेर सगळें ते कितें पातकी अशें करून कितें म्हणटा तूं ऑल थिंग्स आर पॉसिबल देवाक सगळें जाता तुका तो बोट लायला देवाच्यान 100 जाणां बोट लावता तूं फकत मागणी कर आर्गां जेजू कित्याक तुका बावार्थ आसा जाल्यार तूं माय पायक रेस्पेद दिवपाना दितलोच 100% मायक पायक रेस्पेद दिवपाकूच जावं ओडिलाम रेस्पेद दिवपाचो आमकां रेस्पेद दिवपाकूच जावं आर्गां जेजू तुका तो बावार्थ आहा देवाचेर देवान सांगिल्लें मूर्ती कोनाका तूं कित्याक मूर्ती कोता तुगे घर कित्याक बोला मुर्तीन ती मुर्ती सकलपण मोडल्या तूं कितें म्हणटा मागीर जेजू मोडलो आनी हांवें ते गॅर लायन घोडलो केसो इस्सूल कोताय देवान सांगिल्लें मूर्ती कोण नाका
भावार्थ म्हळ्यार कितें हे हांव सोत मानता तें हांव सोत मानता. आतां पवित्र पुस्तकां भावार्था कोरनी कोण वर्ते मिलाग्रे केले हांव बारीक देखून देवागे व्हरतो पार दिलो. मोसेसा दांड डोलो तो आमलो दर्या फुडो जेशोना त्या लोकांक बोड मारलें आनी ते जेरिको वॉल सगळो फुटोन पीट जालो. आनी नव्या कोणान एक आर जालो मनीस जेसन हात सोड तेच्यान म्हणून जाल्यार म्हाका जायना हांव इतू वर्सां आर जालो ते सोडलो आनी तेगे हात सुटलो. आर्गां जेजू आख्खे पवित्र पुस्तकां भावार्था कोरनी आहाच. आर्गां जेजूक एक मला सांगतो तो भावार्थ आहा तो दिसती पडटा. आता चवथो एक पॉइंट तेन्ना तूं म्हणटा म्हाका देवाचे भावार्थ आहा आनी भावार्था विशीं देव म्हाका बेसान तूं जाणा जेन्ना तूं मागणे कोता त्या देवाक तो देव देंवचार तूं केन्ना चॅक करपाना ह्या विशीं म्हाका देवाचा देवा मोगान करपाना. तूं केन्ना चॅक करपाना तूं मागणे कोता तें कोणा वयता देवा देंवचराक. मागणे देंवचरा बोले पडल्यार मरण येतोलें ते मागणे जेजू बोले पडल्यार जिवीत येतोलें आनी तूं म्हणटा म्हाका भावार्थ आनी चॅक कोना. 2 Corinthians 11:14 and 15 सांगता देंवचरान जायते व्हडले धर्म केले. सो देंवचार तुगेले बुजप सोदिता कित्याक जेन्ना तूं तेका बुजता तेगे मरणा पदवी तेज्यान तुजे घालूं जाता आनी तेका तुजे ग्रीप मेळटा दुयेंस पिडा घालपाक. आर्गां जेजू तूं तो म्हणटा म्हाका भावार्थ आहा देवाचेर केन्ना तूं कोण येयल ना एकलो देव स्वर्ग सोड संवसारा आयलो आनी हुर्सार उमकोळ्ळो तुजे पासो तूं उमकोळना जाच्या आनी तेगे नांव जेजू क्रिस्त म्हूण केन्ना तुका खबर ना. हुंय मेळना तुका हुंय परगट जालना पवित्र पुस्तक नाय संवसारांत आनी तूं म्हणटा देवाचे भावार्थ आहा आनी आजून पर्यंत तुका हें सोजमो ना. तुका तो भावार्थ आहा 100% देव तुगे भावार्थ लागून तुका बेसान बतो तुगे बेसान लागून तुगे भावार्थ कोरण्यान दाखय. आर्गां जेजू सगळीं उबी रावया. हांव जायतें बरें मारपाचें हाताळें तूं मागणी कर आनी हांव बरें मुगे बोकड्याक लागून करपाक कशें बोकडी आहा मुगेली त्या बोकड्या वयर म्हाका देवान जायते वयर काडला आनी आत्तां तेका पयशे म्हाका आनी कामाक गेलें आज कितें 1964, 1970 म्हाका हेवी उरता खेळाचे जायतो हें केलें दोतोरागेर आनी दोतोरान म्हाका सांगिल्लें 45 जालें म्हणटकूच तुका एक त्रास जातले. काय नासता शिकवण पयली पासून हांव आतां बरो आहा म्हज्यान ओडूं घालून आतां हांव जायतें शिकलो जायतें केलें हांव मुगो घरान भायर सरतना फकत मुगे रोपूच ना भायर सरलोलें मुगो कांय नासलोलें. हांव भितालें तुज्या काना भितर घोडे बिडे वसत म्हणून देवाक मागतालें म्हाका एक हार्ट जाय म्हणून. पूण कोण एक भावान म्हाका सांगिल्लें सवाय भितर हार्ट आहा तुका जाय का म्हणून हांवें वयर म्हणल्यार ती म्हाका हार्ट घेयली आनी मागीर मुगे रोप हिंगा थिंगा पडटालो देवा वयतलें म्हणटालें म्हाका कबड जाय म्हणून देवान म्हाका तेंय फावो केलें. तो गाड आहलो ते दोणो आनी मुको फ्रीज नासलोली म्हाका तेय देवान फावो केली. कोण भावान एक म्हाका फ्रीज दिली आनी मिक्सर नासलो मुखोडे तो लेगून म्हाका देवान फावो केलो. आनी गेले ते म्हयन्या म्हाका बेश्टें हेंच जालें आमगे थिंगा एक चोड कामां येता तें व्हडल्यान आपल्यागे मोबायलाचें कांत्र व्हडल्यान लायता देवा म्हणटालें म्हाका एक तुकोड कितें कांत्र बी आयकून म्हणान गे चेडे येयलो गेले ते फ्रायडे आनी म्हाका विचारलें फोन करून जस्टीन वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम दुबय म्हणून हांवें म्हाका कांय नाका थँक्यू म्हणून सांगिल्लें ताका. पूण देव जाणा आसलो म्हाका कितें जाय तें. देवान म्हाका येता आसतना म्हाका एक टेप रिकॉर्ड घेवन येयलो आनी येता आसतना दाखली ती सिरियस आसा हितून 1200 सॉंग्स आहाय देवागे सगळे वेस्ट प्रेज आनी वर्शिपाचे आहाय. हांव जेजू हांव आर्गां दिता हें सगळें म्हाका फावो केलें म्हणून आनी मुगे कांय ना मुगे रेशन कार्ड ना कांय ना. आनी म्हाका पेट्रोलूय बंद जालें मुगे मॅडमीगे कार्डाचें हांव पेट्रोल हाडटालें. मागीर हांवें तिको एक सिलिंडर मागिलो आनी हांवें तो सिलिंडर लायलो आनी लायता आसतना हांवें देवा म्हणलें कितें थंय म्हाका 1 वरस चल्लो जाय म्हणून देवा हांवें सांगिल्लें हो सिलिंडर 1 वरस तेच्या उपरांत मागीर तो प्रॉब्लम येयला. आतां हांव म्हणटा म्हाका कांय मेळपाना कित्याक तिका मेळटा वर्साक 3 कितें मेळटाय आतां म्हणल्यार म्हाका आनी कोण दिता काय म्हणल्यार हांव ते सिलिंडराक सदां हात धरून प्रेयर करता आनी हांव आर्गां दिता देवाक. मागीर तो हांवें जुना लायलो तो सिलिंडर आजून पासून चलता तेन्ना मुखार चलता म्हणून हांव जेजूक हांव आर्गां दिता.